आर्किटेक्ट पयलो घराचो प्लान काडटा घर बांदपाचें काम गवड्याचें तो प्लाना पोरमोणे बांदून हाडटा उपरांत घराची सोबीताय वाडोवन पेंटर सोबीत कल्पना मनान मांडटा घर नेटवयले पूण तातून मोगनातो जायते पावटी घराबो मोडटा एका पेंटरान कल्पना मनान हाडून एक पेंटींग खंय पितारलेलें तीन मनशाची तोंडां पितारून एक्झिबिशनाक दवरलेलें पयले पेंटींग हांसतो रूपकार दाखोई तातून हांसते मुखा मोळ आसलेलें दुसऱ्या पेंटिंगान रडपाचो रूपकार तातून मनशाचें दूख दिसतालें तिसरे पेंटींग आसलेले रागाचें पेंटिंगाकूच पयल्यार थावो मेवो एक्झिबिशनाक आयलो लोक सगळो तेच पेंटींग पळोवंक उबो रावो जाणटो पेंटींग बारीक साणीन पळय ताची उतरां आयकोन पेंटर जालो धोवो मुटले तिनूय पेंटिंगा एक करून दाखय तेन्नाच तुका शाबासकी फावो सगळो लोक पेंटराक पळोवंक उरलो त्या पेंटराची उबली चिंतना पिशेल घेवन गोऱ्याक पिताले घरान भितर हाडली तिनूय चित्रां मुटले चित्रां वेगळ्या सिच्युएशनाची कशी तिनूय एक जाता ती सांगता पेंटिंगांतले तिनूय रूपकार मनशाचे गोराब्यांनी पळोवंक मेवता आमकां सरांनीचो फाटलो गोबोर सगळ्याच्याच गोराब्यांनी तो आसता दुसरो दुकान आसल्यार बोटां दाखोवन झगड्यांनी पासून आमी तांकां तासता हांसप रोडणी आनी मनशाची तिडो दोरेका गोराब्यांनी आमकां दिसता हाकाच म्हणटात एक गोराबो बेसांवांतल्यान सुफोळ जावंक पावता सुकान दुकान वाटो घेवन भास दितात गोराबो गोठाना केन्ना सूख दुख केन्नाय झगडी सगळ्या वेळार सूख ते मेवना बरें चलता तेन्ना देवाक आर्गां दी वायट आयल्यार आमी शिणोंक फावना गोराबे मोगान जियेत जाल्यार ते गोराबे मोडोन पडोना गोराब्याची
सो